Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purun. Book your seat today. Limited seats available. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांखळे एका नव्या इथेनॉल प्लांटाचो बुन्यादी फातर घातलो. 12 वर्सांनी ह्या प्रकल्पाक वाव मेळ्ळा. चुकीच्या कंपनी कडेन हो प्लॉट आशिल्ल्यान ताचो परिणाम जाल्लो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. 20%तले तशें जर पळयत म्हणजे इट इज एन रॉंग डिसिजन ऑफ दॅन पॉलिटिशियन्स हो सरळ म्हणटलो. कारण अलॉटमेंट करता आसतना दे हॅव अलॉटेड द प्लॉट फॉर द रॉंग कंपनी. म्हणजे एकूय जॉब जो आमच्या स्थानिकांक मेळचो ना असल्या जाणांक प्लॉट अलॉट केल्या जाल्यार त्या जाग्याचेर दुसरी कंपनी सुरू करपाक म्हाका ऑलमोस्ट 12 वर्सांनी यश मेळ्ळें. हांवें मुद्दामून सांगता आज सुद्दां आमी जी हांगासर दुसरी कंपनी जी सुरू करता वीच इज द बायोफ्युएल लिमिटेड, अगेन अ ग्रीन कंपनी, झिरो वेस्ट आनी झिरो पोल्युशन. नव्या बायोफ्यूल कंपनीक लागून गोंयकारांक फायदो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. हातूंतल्यान आमकां एम्पॉवरिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे खूब मोठ्या प्रमाणात क्रिएट जातलें. आणि जशें सांगलां तशें इट वील बी द 90-10 रेशो. इन फ्युचर इट वील बी द सपोर्ट फॉर द एग्रीकल्चर. हांवें कित्याक म्हणटा की तेंच्यांनी आत्तां मेज म्हटलां बट ते मोको किंवा एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल ही घेवपाची तेंची तयारी आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.